पळय हे दोन्ही गोवन सेक्शनाची सुरवात आज ह्या दोन सिनेमान जाली आनी दोन्ही सिनेमा अप्रतीम जी खार रान हाजे संदर्भान जे पळय नावेलकार ह्या चलयेन जे पळय कितें सामकें इंटेन्स मुवी म्हणजे म्हाका दिसलें तर हांव खंयचे तरी एक इंटरनॅशनल वायल्ड लायफ जे पद्दतीन सिनेमा दाखयतात तशें म्हणून एक गोंयच्या खार जमनी खार फुटी थंयची खाजनां हे सगळें आनी तातूंत भितर जी पळय ल्हान ल्हान रानवटी जनावरां रावतात शेणवार अशें हाजे संदर्भान आनी एक अर्जुनाचोय सिनेमा सामको बरो आशिल्लो एक ल्हानसो थीम घेवन ताणें बरो सिनेमा केला म्हाका दिसता गोंयचे सेक्शनाची सुरवात अप्रतीम जाल्या सामकें बरे बरे विशय घेवन करपाक शकता हें प्रूव जालां. एक म्हणजे गोवन सेक्शनांत एक वेगळ्या पद्धतीची पिक्चरां आतां येवपाक लागल्या दॅट इज अ प्लस पॉयंट. दुसरी गजाल म्हाका कितें पॉयंट आवट करपाचें आशिल्लें की आमचो जो यूथ आसा ताचे कडेन आतां नवे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करपाक ताचे कडेन जमता आनी ते ताणें सुरू केला. एस्पेशली नित्या नावेलकर हॅट्स ऑफ टू हर. एक वेगळो विशय आनी वेगळी मांडणी आनी स्वता DOP आणि हे खरेंच सेन्सिटीव असो बायोडायवर्सिटीचो विशय ताणें कवर केला सुंदर पद्दतीन. एनिमेशन वापरला कौतुक करपासारकें ताची कल्पकताय. एक कप चा इज ऑफकोर्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट आणि किशोर अर्जुन तर इस्टॅब्लिश्ड तसो आसाच. ताचे स्क्रीन प्ले ताचें डेवलप करप आणि रावी किशोर इज टू गुड. पूण म्हाका एक बरें दिसलें की नवी पिढी नवे इश्यू घेवन येतात आणि अशा वेळार आमी आमच्या पद्दतीन आमच्या इकोसिस्टमा खातीर आमीच कितें तरी करचें पडटलें. दर फावटी आमी आनी कोण तरी येवन करतलो सरकार करतलो किंवा NGOs करतले न्ही. आणि हे एक भयंकर स्ट्रॉंग माध्यम आसा जें नित्या नावेलकरान एक्सप्लोर केला आणि व्यवस्थित ताणें मॅसेज दिला. सो आय एम व्हेरी हॅपी विथ बोथ द फिल्म्स. पूण हॅट्स ऑफ टू नित्या नावेलकर. पूण सर अशे वेगवेगळे कॉन्सेप्ट म्हणजे आमच्या गोंयची जी भुरगीं आसा ती करपाक शकता अशें म्हणटात. ना 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 तशें म्हणिना. फक्त मनोरंजना पुरते करिनासतना जे सोशली जे सेन्सिटीव विशय आसात जे आमकां गोंयकारांक इफेक्ट जातात ते आमी हँडल करपाक जाय. तातूंतलो हो बायोडायवर्सिटीचो हो एक म्हत्वाचो विशय आसा. विमेन एम्पावरमेंट सगळे कडेन करतातूच पण रिजनल सेंट्रीक जायना न्ही तो पूर्ण जगातलो विश्वातलो एक विशय आसा. पूण जे बायोडायवर्सिटी टच केला नित्यान ते आमच्या लायफाक अफेक्ट जाता आणि माध्यम बरें घेतलां ताणें व्यवस्थीत ताचें एनिमेशन आणि हे वापरून आमची संस्कृताय आमचे बिलीव्स राखणदारो आमचे बिलीव एक भाग म्हणया सुंदर सुंदर. आय एम व्हेरी हॅपी विथ द गोवन सेक्शन. एटलीस्ट आयज सुरवात तरी बरी जाली. 14 फिल्मां आसा सर. हय. सो एक 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 कवर जावपाक जाय आणि जर असोच स्तर जर उरलो जाल्यार वी हॅव अ गुड फ्युचर. एक कप च्या किशोर अर्जुनाची आशिल्ली खूब सुंदर वुमन एम्पावरमेंटाचेर आशिल्ली. आवडलो विशय बरो आसा आणि ट्रान्झिशनूय दाखयलें कलर ट्रान्झिशन आणि वुमन एम्पावरमेंट म्हणजे दादले बायलां कडेन कसो ट्रिटमेंट दिता ताजेर आसा. सो बरी एन्जॉय करपाक मेळ्ळी. आनी तेच बरोबर खारवण जी नित्या नावेलकारान केल्या ती अतिशय सुंदर म्हणजे बायोडायवर्सिटी आनी निसर्ग कसो सांबाळपाक जाय हाजेर एक बरी म्हणजे मॅसेज दिवपा सारकी आशिल्ली. दोनूय स्टँडर्ड पळोवपाक गेल्यार जाल्यार खूब बरो आसा आनी गोंयचो फुडार सिनेमाचो परजळीत आसा अशें दिसता. म्हणजे अशी गोंयची भुरगीं जी आसा आतां फुडें सरता तांच्यांनी आनीक फुडें सरपाक जाय जेणे करून असे वेगवेगळे विशय मुखार येतले लोकांक म्हणजे पळोवपाकूय मेळटले. डेफिनेटली कारण वेगवेगळे विशय हाताळ्या शिवाय जावचे ना. कारण गोवन इंडस्ट्रींक भितर फक्त ल्हान ल्हान बारीक बारीक विशय घेवन जावचे ना. वेगवेगळे तरेचे विशय घेवचे पडटले आणि ते विशय घेतले जाल्यार कारण जगार वर्ल्ड सिनेमा जेन्ना आमी इवी म्हणटात तेन्ना वर्ल्ड सिनेमाक वेगवेगळे विशय येतात. सो गोंयच्या फिल्ममेकरांनी वेगवेगळे विशय हाडचे पडटले कारण कमर्शियल सिनेमा वेगळो आणि हे शॉर्ट फिल्म्साक चड स्कोप आसता. सो वेगवेगळ्या फेस्टिवलांकय व्हरपाक मेळटा. सो त्या दृश्टीन पळोवपाक गेले जाल्यार इट इज व्हेरी गुड. डेफिनेटली गोंयच्या भुरग्यांनी हाजे पयलीं प्रूव केल्लें आसा. फाटलीं 20-25 वर्सां जालीं आमचे समकालीन जे फिल्म मेकर आसात आमी कंटिन्युअसली हे वेगवेगळे प्रयोग करीत आसात. सो त्याच बरोबर नवे फिल्म मेकर येतात ती पळोवन उमेद जाता की आतां नवे जनरेशनूय काम करपाक लागलां आनी नवे नवे स्टोरीज येतात ते पळोवन आनंद जाता. फ्युचर बरो आसा. दोन्ही सामके सुंदर सिनेमा. खारवण हें आसा पळय हें पयलेच खेपे उतर आयकलां हांवें. पूण मानशेचे उलोवपाचें जाल्यार मानशे विशीं हांवें खूब अभ्यास केलो कोंकण रेल्वे वेळार आनी ताजेर खूब बरयलें बी. मानशे वयल्यान रेल्वे वचची न्हय अशें बी म्हणून बरयल्लें हांवें.
पूण हें आतां उदां ती दाखयली पळय, उदां विशीं हांव जाणाशिल्लो, पूण उदां थंय येतात हें म्हाका खबर नाशिल्लें. हें पयलोच खेपे उलगडो जालो. सुंदर केलें ताणें. आनी उदां ती मेळना. आतां ताणें सांगलें उदां ती फांतोडेर मेळटा किंवा सामकी सुर्यास्ता उपरांत. म्हणटकीर ती तांकां पळोवपाक त्या त्या वेळार वचचें पडटा. म्हणटकच ताणें एनिमेशन केलें, पूण उदां दाखयलीं मागीर थंय. आनी सायंटिफीक मुवी, अभ्यास बरो केला हाजो. आनी दुसरो एक कप चाय तो तर सामको, म्हणजे तो बायलेक हें करता, झिडकारता. आनी जेन्ना ती बायल दुसरी बायल घोवाक तापयता तेन्ना एका नेट येता आनी मागीर ती वचून थंय च्या घेता. एक कप च्या. बरें आशिल्लें. सुंदर सुंदर सिनेमा.